सुप्रीम कोर्टाच्या 7 फेब्रुवारीच्या ऑर्दी प्रमाण 88 मायनिंग लिजां रद्द जाल्ल्यान 15 मार्चा सावन गोयचे मायनिंग बंद पडला। मायनिंग बंदी उपरांत परिस्थितीचो नियाळ घेवंक प्रुडंटान मायनिंग वाठारांतली भोंवडी केली। उत्तर आनी दक्षिण गोंयचो मायनिंग बेल्ट प्रुडंटान पिनून काडल्या उपरांत थंयच्या परिस्थितीचेर ही मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टरांची खबरामाळ। आयचो रिपोर्ट कोडली मायनिंग बेल्टाचेर। जो मायनिंगेचेर डिपेंड आहा जो म्हाजो ट्रक आहा तो हांगा आतां जे 2012 सावन जो मायनी बंद पडलेल्यो रोखड्योच मागीर 2 वर्सां परत चालू जाल्यो। सो ताका लागून ट्रक परत चालू करपा लागून हांवें लोन काडलें। सो लोन काडून आतां परत रोखडेच परत बंद केलें। तें लोन अजून फारीक जालें ना। घर सुद्दां रिपेर करपाक घेतलेलें हांवें, पूण तें सुद्दां सगळें पेंडींग आहा। ट्रका लागून बंद पडला। ट्रक आतां मायनिंग बंद पडल्या न्ही, सो आतां आमकां इनकम कितें फुडल्यान हें हांव एक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की तेणी जाता तितले बेगीन मायनी चालू करच्यो। म्हाजी गाडी आहा आनी गाडयेचेर डिपेंड हांव सबंद टोटल गाडयेचेर डिपेंड जवळ जवळ सद्या बंद पडून आमी सामके त्रासां पडलेले आहा आनी कांय चान्स ना आमकां आनी कांय कामूय ना। ते गव्हर्मेंटान एकदांचे बरें बेगीन चालू करपा इतलें आमकां हें आहा काम चालू करचें। मायनी अकस्मात बंद जाल्ल्यान प्रॉब्लेम जाला आनी ट्रक दारान उबो आसा। आमचे घराचेर परिस्थिती सारकी ना आतां ना ट्राय करूंक ना। ट्रक असल्या कारणान बिझनस आसा असो समजून ट्रकूच असो डॅडीचो बिझनस फुडें व्हरतलो असो समजून ट्रकाचेर पोट भरतले असो विचार केल्लो। ताका लागून गव्हर्मेंट हाका ट्राय करूंक ना। आतां भुरगो म्हाजो एक जोडटा आनी आमकां इतल्या लोकांक पोसता। तेणी आतां कितें करप? तेजी फामील आहा न्हू, जाणटेली आहा न्हू आमी आतां। पूण तेणी आतां कितें करप तेन्ना म्हाजो विचार येयलो आनी हांव बरें ना। वखदां दोगांकूय जाणटेलें आमकां चालू आहा, कमराच्यान जायना, जाब मारता आनी वखदां तर चालू आहा। गांवांत वर्साचे 12 म्हयने वखदां, पुण्याक वचून आमी वखदां हाडटा ऑर्थरायटिसाची। दोळे एकेवटे सारके ना, दोळ्यांक बी आतां ऑपरेशन करूंक जाय। मायन बंद आनी आतां आमकां पोसतलो काय हें वखदां हाडटलो आमकां चालू वखदां दोळ्याची जाय। म्हाजो 37 काल लेत बशीर आसा, ट्रकाचें काम करपाचें सद्या बरें आसा। 5 वर्सां मायनींग बंद पडली, मागीर परतून चालू जाली, मागीर रोखडी परतून बंद पडली। त्याच्यात काम म्हणटा कांय ना। ताका जवळ जवळ 1.5 लाख दिवपा आसा एक 5 वर्सांचे म्हणल्यार। आनी फुडें ही मायन आमकां चालू जातलो हेजो आमकां कांय खबरूय सद्या ना। आनी गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन हें चालू करपा लागून जे ऑर्डिनन्स काडपाक सोदता तें बेगीनूच काडचें आनी मायनींग चालू करचें। ना जाल्यार आमची दुर्दशा कुत्र्याक नाकाली सारकी जातली। हेवटेच्यान भुरग्यांक शिकोवपा जाय, शिकयना जाल्यार तेंगेलें फ्युचर पिड्ड्यार कशें कितें करपा तें आमकां कांयच कळना। तेन्ना जाता तितले बेगीन कशें तरी करून गव्हर्मेंटान कोणें तरी करून तें मायनींग बेगीन चालू करून आमगे ती हें जालां तें चालू करचें। ना जाल्यार आमची अशी बिकट परिस्थिती आयज कितले लोक हांगा म्हणल्यार ड्रायव्हर आसात, ते गाडीवाले आसात, ते अशें आहा ते बाबडी सावड्डी 4 दिसांनी वयताले ते आज ते वचपाची सुद्दां परिस्थिती ना, अशी तेंची परिस्थिती जाल्ली आहा। सगळे ट्रकवाले जावं पंचार काडपी जावं हॉटेलवाले जावं बारवाले अशा लोकांचे हांगसर सगळे वेवस्था बरे पद्दतीन जाताले। आनी मायनींग बंद अकस्मात जाल्ल्या कारणान सगळे हांगसर हें सगळें स्टॉप जाल्लें आसा। खास करून युवा वर्गान हांगसर मेन म्हणल्यार बेकारी वाडलेली आसा आनी युवा वर्गाक वायट मार्गार वचपा जायना, भुरगे वचपाची शक्यताय आसा। आनी आतां हॉटेलो म्हण चलना, कांय ना हांगा सगळें मायनिंगा लागून सगळें बंद जाल्लें आसा। बी सगळें आसा तें फारीक करूंक मेळना। मायन म्हूण कशे भशेन चालू करची। म्हाजें हेअर कटींग दुकान आसा, पयलीं गिरायक भरपूर जातालें, आतां गिरायकूच जायना आनी लोकूय कोणूच ना हांगा। पयलीं बिहारांचे गिरायक भरपूर जातालें, आतां गिरायक कांयच ना हांगा। सगळें मायन धंदो बंद पडला हांगा। गोयचे आयटी धोरण हे सुटसुटीत आसतले। गोंयांत चडांत चड आयटी स्टार्टअप मुखार सरचे म्हण सरकाराच्या आयटी धोरणांत विचार जाला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उलयलो। पर्रीकारान शेनवारा आयटी पोर्टल लॉन्च केलें। आयतारा आयटी धोरण लॉन्च जातलें। मायनिंग बंद पडिल्ल्यान पर्यटन आनी आयटीचेर लक्ष दिवपाची गरज आयटी मंत्री रोहनान उक्तायली। गोंयांत आयटी हब जावपाची तांक आसा आनी ते दिशेन सरकाराची वाटचाल चल्ल्या हें पळोवन समाधान जाता म्हूण पर्रीकार उलयलो। In IT sector at least, you will be seeing the policy tomorrow. We have worked out arrangement by which
all the bureaucratic red tapeism is virtually brought down to very small component. So if someone is promised something, this is true for industries also. We are also coming out with industrial policy. For whatever is promised has to be delivered to him in reasonable time, with reasonable energy, and with very less hassles. So that once you are through, like that certificate which has been issued for a startup, it entitles him for a policy initiatives which are benefits which are there, and those can be cleared by one single committee, that's all. Then the rest, it's no file has gone to the finance department, all those things have been bypassed, and we have created special accounts so that once it's approved, the money comes directly through the department without any further assets. Transiting for the conventional mining or tourism economies, we need to start moving towards tourism and IT related economies. So if it's a knowledge-based destination, if it's a knowledge-based hub where we talk about getting IT and the right investments, the right high-tech companies down, the whole idea about the Goan diaspora, reverse migration, allowing the people through this policy to retain themselves in the state, if this ecosystem is met and we have the IT enablers creating this ease of doing business that we are doing, then a new ecosystem for IT is being created. And this is exactly the vision the state carries under Shri Manohar Parrikar. Hi, I am Gajesh. I am 10 years old, and yeah. I have my own website. I also make chatbots and websites, and also made a chatbot for a company, Parvarim 5th. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.